आयची सेशन पुराजनांचे कोण हे स्तोत्राचे पठण केलेलं आसा. पुराजनात नेवात कोण पार्टिसिपेट केलें पुराजनाक. आमी अर्जुनाल विशय उलयता आसा ती आणि 19th लेक्चर आज आमी अश्वत्थामाक कशी अर्जुनान शिक्षा दिले ताचे विशयार आज आमी कोणे सूर जावचे पशी पुढे कलकलीन प्रार्थना करूया की देवा आमी पुराजन ओटू मेळ्ळो एक नेक्स्ट 35-40 मिनिट्स खातीर श्रवणम कीर्तनम आज तुगेल सेवा करता आसा ती या महाभारताच महाकाव्यान तुकून देवाल आनी देवाल परम भक्त अर्जुनाल विशय आमी आयकून घेता आसा ती आमकां पुराजनाक हें बरेपणाक कारण जावन आमगेले भक्तीच्या जीवनांत तूं आनीक मुखारसून वचचे आत्मोद्धार जावं तशी देवाले प्रार्थना करून मुखार सोरया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. सो तुम्ही हाई पुराजनाक प्लॅटफॉर्मार हाई पुराजनाक स्वागत आसा. ह्या प्लॅटफॉर्माक येतने सपोर्ट करून तुम्ही पार्टिसिपेट करताची आणि किंचित रूपार सेवा करता भागी दिता ती ताचे खातीर ऋणी आसा. हरे कृष्ण. सो आम्ही लास्ट टाइम कर्णाल मृत्यू विषय आम्ही डिस्कस केलेले आणि अर्जुनाल सिरीजांत आम्ही पळय येता की अर्जुन म्हळ्यार कशी एक प्रकार एक रोल मॉडेल डिवोटी म्हणटात पळय की खंयच्याय प्रकारार तो पुरा रितेर कसं म्हणटात पळय सक्सेसफूल आशिल्लो पुरा रितेर यशस्वी आशिल्लो तागेले निजी जिवनांत तूं तागेले युद्ध कलांत तूं रायाल कसन की तागेले कर्तव्य त्याग करचें क्षत्रियाल कर्तव्य तागेले परिवारा प्रती कर्तव्य आणि ह्या पुरा करता करता तो देवाल परम भक्त आशिल्लो. सो एक प्रकार पळय येता रोल मॉडेल म्हळ्यार कोणी एक कोणा मणके जावका कोणाली बुद्धी येवका कोणाल मणके गुण येवका पळयल्यार आमी पळय येता की अर्जुनान तूं ते पुरा एक गुण आसा कसन एक म्हणटात पळय एक रोल मॉडेल और कशे जावका भक्तान कशे मनुष्य जीवनांत आयल्यार कशें आसूं का ते पुरा रिते अर्जुनान त्या व्हड रुपारी कोण दाखोवन देवाली प्रीती भक्ती प्राप्त केलेलो आसा ते आमी पळय येता. सो आमी लास्ट टाइम पळयलें की ते व्हड युद्ध जाल्लें कुरुक्षेत्राचें तें हाय पॉइंट आशिल्लें कुरुक्षेत्र युद्धाचें कर्णान आनी अर्जुनालें मस्त सकयल वयर तोकू जाली तांतू मात आमी पळयलें दोग जाणांन विशेष रुपार तांगेल कल दाखयली युद्ध कला कर्णान आणि सगळे कुरुक्षेत्र एक प्रकार स्टँड बाय मोडार आशिल्लें म्हळ्यार पुरा जन हांगेले दोग जाणां युद्ध पळयता आशिल्लीं ती युद्धभूमीर आशिल्ली कशें न्हय देवता जनांवय तांगेल पुरा म्हणटात पळय एक प्रकार काम सोडून ह्या युद्धा विशयी पळयता आशिल्लीं तांणी कर्णाल आनी अर्जुनाक. मात आमी पळयता ती की एक समय अशें आयलो की कर्णाक आनी युद्ध करूं जायना ते परिस्थिती अशी निर्माण जाता आणि त्या परिस्थितीतून ताका भायर पडूं जायना कसं जालें की थंय एक परशुरामाल आनी हागेल एक ब्राह्मणाल तागेले श्राप आशिल्लो. सो त्या प्रकार आमी पळोव येता की ताका तातूंत भायर पडूं जायना आणि अर्जुन ते अंजलिका अस्त्र उपयोग करून कर्णाक मान सोडता म्हूण पळोव येता. सो एक प्रकार ते कर्णाले हाय पॉइंट आशिल्ले ते सगळे कुरुक्षेत्र युद्धांत आणि कर्णान मृत्यू जातरी मागीर ते कोणी एक विशेष योद्धा ना कोण अर्जुन आणि भीमा मॅच करूं येता अश्वत्थामा एक सोडून आणि कोणी ना. सो एक प्रकार 18 दिवस मस्त सकट जाता त्या दिवस वय जाल्यार आमी संक्षिप्त रुपार पळोवपाक जाल्यार म्हणटात पळय तशी कांय सुरेख 18 दिवस ते कर्ण आशिल्ले ते कर्ण भीष्म द्रोणाचार्य आशिल्ले तेन्ना ते कसन एक प्रकारार पांडवाक चॅलेंज जाता आशिल्ली त्या प्रकारार जायनीत तांणी. ह्या दिवस 18 दिवस सहदेव शकुनी मारता युधिष्ठिर शाल्या मारता आणि भीमान दुर्योधना मारच्यास अर्जुन वय मस्त जना लोट त्या दिवस लढाई करता युद्ध करता आणि त्या प्रकारार म्हणटात पळय तांकां
कौरव जवानाक आनी फाईट करचे आनी युद्धांत मुखार सून वचचे जायना तांणी पुराजन पराजीत जाता ती म्हूण पळयत 18 दिवस सांजवाळते तांगेले कोणी एक व्हड योद्धा वर न्ही पांडवाक स्पेशली आमी पळयत अर्जुन आनी भीमाल तसले योद्धाक लढाई करच्या खातीर तांगेले कोणीय वर न्ही. सो त्या प्रकारार ते 18 दिवसाचे युद्ध जावन महाभारताचे ते कॅम्प शांत जाता. कौरवजन पराजित जाल्ली ती आनी युधिष्ठिर राय जाता लागता आनी ते महाभारता युद्धांत जय प्राप्त केले म्हूण ते क्लियर जाता त्या दिवस. जाल्यार हें पुरो जगता न्हय. अश्वत्थामाल मनांत भारी कोप आशिल्लो. कसं जालें की तागेले बापसूक द्रोणाचार्य मारलेलें ते सम मारनी म्हळ्यार ते सम करनी तांय आनी ताका ते म्हणटात पळय एक भारी एक पांडवा प्रती तांकां कशी पुणी कोण तांकां मारका तांकां हें करता तांणी म्हगेले बापसूक सम करनी ते एक द्वेश आशिल्लो तागेले मनांत कसले पुणी कोरका म्हूण. आनी त्या दिवसू रात्री तो तागेले कॅम्पांत भायर अशी बैसून मना व्हरता आशिल्लो आलोचन करता आशिल्लो तेन्ना ताका तें एक औल पक्षी दिसता. गुगूम म्हणटात पळय औल त्या पक्षी दिसता आनी तो त्या झाडार पळयता की रात्रीचें पुरा कायळे न्हिदोन आशिल्लीं ते झाडार म्हळ्यार पक्षी न्हिदोच म्हळ्यार त्या बशील कडेनच आनी ते राबील कडेन ते हाजेर झाडार अशी बैसून आसता. तेन्ना ते गुगूम पक्षी येतकय आनी ते न्हिदलेले कायल्यांक पुरा जना भारी सुलभ रितीन पुरा जना मस्त कायल्या मारता ते गुगूम पक्षी आनी ते कायल्यांक पुरा रिएक्ट करूं जायना कसं जालें की तांणी पुरा निद्दांत आसता ती क्रोज पुरा. ते औल पक्षी गुगूम पक्षी येवन ते रात्री निद्दांत पुरा जना मारता म्हूण लकिलें. तेन्ना तें पळयलें सीताक अश्वत्थामा दिसतकय की पांडव जनाक म्हाका युद्धा मारूं जाय न्ही जाल्यार गुगूम पक्षीन कशें केलां पळय औलान की रात्री निद्दांत ते वचून कायल्या मारले तशी हांव हांकां वचून तांगेले कॅम्पा वचून तांकां मारता म्हूण. तशी त्या प्रकारार तागेलें मन आयतकय आनी हेंच एक म्हगेले रिवेंज आसतलें तागेले म्हगेले बापसूक तांणी अशी मारलेलें न्हय आतां हांव तांकां दाखयता हें कशी गुगूम पक्षी ताका आयडी मेळ्ळी तशी हांव रात्री तांकां वचून कॅम्पांत न्हिदलेले तेन्ना पुरा जना मारून सोडता म्हूण त्या प्रकारार तो आयडी करता. ऑफकोर्स महाभारतांत एक व्हड सेक्शन आसा थंय तो कृपाचार्य आनी कृतवर्मना वटी हें पुरा ताजें संभाशण जाता उलयतात आनी सपोर्ट करनात ताका जाल्यार तो मुखार सरता आनी तांणी मागशी वतात तागेले आनी पांडव सायडाचे कॅम्पा गेल्यार थंय भायर पळयल्यार ईश्वर शिवशंभुली ताणी ती सेवा घेतिली की ते पांडव कॅम्पा भायर तो राबून 8 दिवस पांडव जनाल आनी तागेले पांडव जनाल कोण ते कॅम्पार राबता आशिल्लीं तांगेले खातीर तो म्हळ्यार गार्डसी जावन राबिल्ले खंय देव ईश्वर म्हळ्यार ही तागेली कृष्णा प्रती सेवा आशिल्ली देवाली. सो त्या प्रकारार जाल्यार आमी पळयत की अश्वत्थाम वय शिवशंभू ईश्वराल व्हड भक्त आशिल्लो. तागेले जन्म आयिल्लें द्रोणाचार्यान ईश्वरा शिवाल तपस्वी करून तो जन्म आयिल्लो. तेन्ना तें जावचें आशिल्लें देवाल मन आशिल्लें कसन जावचें म्हणटात पळय त्या प्रकारार तो थंय भायर ईश्वरा पळयलें सुद्दां थंय बैसूनच अश्वत्थामा ध्यानांत बसतकय आनी तपस्या करतकय थंयच राबील कडेनच आनी देवाक आवाहन करता म्हूण आनी तागेले ते तपस्या प्रभावारी आनी तागेले त्या मना कसन आशिल्लें ताका ते विशेष शक्ती शिवाली तागेले भितर येता आवेश येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते गेले सुद्दां तो भितर कॅम्पा वता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते भितर कॅम्पा वचून पुरा जना मारून सोडतकय म्हळ्यार हें युद्धांत पांडव सायडार कोण जिवंत आशिल्लीं ती तांणी पुरा कॅम्पांत आशिल्लीं ती त्या दिवस मात देवाल मन आशिल्ल्या लेकारीची 5 पांडव सात्यकी आनी कृष्ण तांणी कॅम्पान न्हिद न्हिदके त्या दिवस आराम करनी तांणी आनीक युद्धभुमीरी आशिल्लीं काय ते कशें की तांगेलें कशें की डिस्कशन जावन तांणी थंय आराम घेता. सो अश्वत्थामा गोतना की आनी 5 पांडव सात्यकी कृष्ण थंय ना ती म्हूण कॅम्पा भितर तो आयिल्लो न्ही जावन तांकां मारूंक जाल्यार काळोख न्हय रात्रीचें पुरा जन एकदम म्हणटात पळय निर्दयी रुपारी पुरा जनांक निद्दा मारता म्हूण सांगिल्लें आसा. ಸ್ವಲ್ಪ जन धांवच्या प्रयत्न करतात की जाल्यार तांकांय मान सोडता कोणाक सोडना म्हणटात पळय तशी एक प्रकारारी भारी एक वायट रुपारी भारी एक कश्ट जावं तशी
भारी एक पुराजना मृत्यू दिता निद्दांतूची अश्वत्थामा म्हणून. आणि स्वल्प जन कोण त्या आवाजा निमित्त और कशी अलर्ट जाऊन म्हणतात पळय उठयता ती आणि त्यांनी भायर वचचे प्रयत्न करता ती तेन्ना त्या कॅम्पा देखून भायर वताना थंय भायरी कृतवर्मन आनी कृपाचार्य तांकां मारतात के म्हळ्यार कोणी चुकून अश्वत्थामाल देखून धांवन गेल्यार कॅम्पा देखून भायर धांवन वचचे प्रयत्न करताना कृतवर्मन आनी कृपाचार्य ते भायर राबून आसत खंय आनी तांणी भायर आयले सिता धांवन धांवन तांणी कुडले मान सोडता आशिल्ली ती. सो एक प्रकार पळयता ती कोणीय वर ना ती आनी अश्वत्थाम पुराजना मारता आनी हांतू ते उपपांडव 5 जन द्रौपदी पुत्र आशिल्लीं तांकांय तो पांडव म्हूण लेखून रात्री निद्दांतूच तांकांय मारता म्हूण सांगिल्लो आसा. म्हळ्यार गळो कटकोवन सोडता गेलो. सो त्या प्रकारे अश्वत्थामान हे रात्रीच पुराय हें कार्य करचें आसा. तातूंत एक कोणके एक जिवंत आसून धांवता म्हळ्यार धृष्टद्युम्नाल सारथी आशिल्लो आनी तो धांवन वचून युद्धभुमीर युधिष्ठीर आनी विंगड पांडव जन खंय आसा ती तांकां वचून तो तें सूचना दिता की अशें पुरा जाता आसा जाल्लें म्हूण. आनी थंय तांणी शॉक जाता ती तांगेले मनांत म्हळ्यार तें युद्ध एंड जाल्लें आनी एक प्रकार मुखावेल प्लॅनिंग तांगेलें कसन करचें फाल्यां देखून म्हूण आशिल्लें जाल्यार हें न्यूज आयकल सिता हें सूचना आयकल सिता तांकां भारी एक विशेष रुपार दुख्ख जाता. कसन जालना कसन जायनी म्हूण तांकां गोतना हें खाली आयकली मात आतां थंय वचून पळयल्यार भारी एक विशेष म्हणटात पळय पुरा कडेन रगत अर्द जनाल गळ कट्ट जाल्ला आनी निद्दांतू मारला न्हू अश्वत्थामान पुराजनाक. सो भारी एक वायट रुपार मृत्यू मस्त जना मेळ्ळेलो आसा म्हूण आमी पळयत. आनी ह्या पुरा पळयतल्यार कसन करचें म्हूण कळना. द्रौपदी थंय नाशिल्ली कॅम्पान तूं म्हळ्यार तांणी चिक्के भायर राबता आशिल्लें ते युद्धभुमीच तांगेले कॅम्प विंगड आशिल्लें. युधिष्ठीर नकुला सांगता खंय द्रौपदी वचून आपूण हाडी म्हूण म्हळ्यार ती कळका न्हू. आनी द्रौपदी नकुल तांणी ह्या कॅम्पा येतात खंय तेन्ना पळयल्यार पुरा मड एका वयर एक पोण आसा गळ कट केलेलें म्हणटात पळय मँगल्ड म्हणटात पळय एका वयर एक पोण आसा म्हळ्यार अश्वत्थामान तितले एक प्रकार आनी ताका विशेष एक शक्ती आशिल्ली न्हू आनी विशेष रुपार पुराजना एक प्रकार मार मार एकल्या आंगार एकल्या घालन देह मड एकड तेकड पोण आशिल्ले. हे महाभारताचे हे पर्वाक सौप्तीक पर्व म्हणटात. ती सौप्तीक म्हळ्यार निद्रा अवस्थांत अशें आनी अश्वत्थामाने निद्रा अवस्थांत आसतना पुराजना मारलेलें ताका हे महाभारताच्या पर्वाक सौप्तीक पर्व म्हूण सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारार आमी पळयता आनी द्रौपदी ह्या पुरा पळयतरी तिकेले बोध चिकून पडटा. स्पेशली तें एक दृश्य येता खंय तिगेले 5 जन चेडू तांगेले डिकॅपिटेटेड बॉडीज म्हणटात पळय मात तें सेपरेट केलेलें आशिल्लें ते अवस्थ पळोवन ती रोवन रोवन तिगेली मस्त म्हणटा बोध चिकून पडटा जाग जाता इतलो कोप आसता तिका आनी ती तें एक म्हणटात पळय प्राय व्रताचें हें घेता म्हूण म्हळ्यार आनी हांव मृत्यू त्या दोळटा आनी कसने खायना म्हूण खायना अशी म्हगेलो मृत्यू जावो म्हूण त्या प्रकारार द्रौपदी मना पुरा विचार येता ती म्हूण सांगता. आनी मागीर तांकां कळटा तो विशय की हें पुरा केल्लें अश्वत्थामान म्हूण तेन्ना द्रौपदी कोत्ता आशिल्लें की अश्वत्थामाल मागता एक मणी आशिल्ली त्या मणेनची त्या अश्वत्थामाल तें पुरा एक शक्ती आशिल्ली ताकाची द्रौपदी सांगता काय ते मणी आनी गळो तागेले माती कट्ट करून मेगेल्या घेवन येवका तुमी म्हूण तो ती स्पेशली भिमा सांगता खंय आनी ताजेर मागतेर हांव पांय दवरता म्हूण म्हळ्यार त्या प्रकारार एक कोप येयलो द्रौपदीक आनी भिमाक हें पुरा पळोवन ताका सुरेखय इतलो कोपार आशिल्लो तो आनी असल पुरा हें द्रौपदील अवस्थ पळोवन द्रौपदील तोंडार देखून आयिल्लें तिगेले मुखार देखून आयिल्लें हें उतर पुरा आयकून भिमाल कोप आनीकय वाडटा आनी आयकल सित्ताकाची म्हळ्यार तो कोणालेक उल्लोचे राबना डिस्कशन करचें जायना सीधा रथ हार बसता खंय आनी नकुला सांगता खंय रथ चलय म्हळ्यार नकुलाक एक हा ना म्हणचे तसले समय दिना तो नकुला सांगता खंय रथ चलय आनी आमी सीधा वचचा तें अश्वत्थामा सोदून हाडया आनी ताका मारून हांव घेवन येता म्हूण भीम एकदम कोपार थंय देखून कुडले रथार बसून बाद सरता ती म्हूण आनी भिमाक कळटा खंय की तो खंडीत खंय वचचे पयलीं फुडें एक पर्यंत हस्तिनापुरा वतलो आनी थंय देखून मागीर तो निपून बसतलो
कसले की ताका एक भिमाक एक गोत्तशिल्लें अश्वत्थामाक आतां कोणालें मुखार येवच तसले तो अवस्थेन ना. असल ताणें असल कार्य केलें ना ताका गोत्त आसा की ताका कोणी सोडच ना ती म्हूण. ताकाची कशी पुणी वचचें म्हूण. आनी त्याची रात्री पळयल्यार एक प्रकार कृष्ण वय हस्तिनापुरा वचून आपास युद्धभूमीर आयिल मात म्हूण सांगिल्लें आसा. कसले कृष्णान वचून कृष्णाल त्या समयार कृष्णान लेखिल्लें की पुरा जत्ता आशिल्लो विशय हो कसं नासतलें ताका तो वचून धृतराष्ट्राक आनी गांधारीक वचून सांगता म्हूण. आनी युधिष्ठिरान सांगिल्लें की म्हळ्यार तांगेलें पुरा हें तांगेले पुरा चेडूवान मृत्यू जाल्लेलो आसा. ताका कृष्णा तूं वचून धृतराष्ट्र आनी गांधारीक कसं सांगता म्हूण ते सांग विशय पुरा. कसं जालें की आमी तांगेले मुखार येवचें आमकां भारी कश्ट जातलें म्हूण. ताका कृष्ण ऑलरेडी ते धृतराष्ट्र आनी गांधारीक मेळच्याक थंय हस्तिनापुरा चमकलोलो आनी थंय दोकोन आपास येताना ताका कळटा की कसं पुरा अवस्थ जाल्लेलें हांगा म्हूण अश्वत्थामान कसं केल्लेलें म्हूण तें पुरा कळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी थंय येवन पावल सिता कृष्ण युधिष्ठीर पुरा उलयता ती भिमान थंय दोकोन बांद सोडून जाल्लेलें आसा. कृष्ण युधिष्ठिरा सांगता खंय की भिमान आनी नकुलान अश्वत्थामा मागशी वचचें तें सम न्हय. म्हाका दिसना तें लायक आयडिया न्हय म्हळ्यार तो चांग विचार न्हय. कशें जालें की अश्वत्थामा कशी आसो ताका द्रोणाचार्यान पुरा विशेष अस्त्राचें ताका ट्रेनिंग मेळिल्लें आसा. तागेलें तें विशेष अस्त्र पुरा कशी उपयोग करचे तें द्रोणाचार्यान ताका पुरा शिकयलेलें आसा. सो भिमाक आनी नकुलाक अश्वत्थामा लढाई करूंक जायच ना. कसं जालें की मस्त सकट असल दिव्य अस्त्र आसा अश्वत्थामालें सॉफिस्टिकेटेड म्हणटात पळय. खंयच्याक भिमाक त्या भिमाक तें फेस करूंक जायच ना. म्हळ्यार त्या अस्त्रा मागशी भिमाक कसं लढाई करूंक जायच ना म्हूण. आनी तसल पुरा अस्त्र एक मात गोत आसा कशी ताका अस्त्राक अस्त्र मारी येता तो अर्जुन मात्र म्हूण. ताका अर्जुनान कृष्ण सांगता युधिष्ठिराक की अर्जुनान आतां इमिजिएटली वचूं म्हूण. नजे भिमाक सहाय करच्याक नजे अश्वत्थामाल आनी भिमा लढाई जाल्यार भिमाक तो मारून सोडतलो म्हूण. ते पुरा युधिष्ठिराक सम दिसता आनी कुडले कृष्ण आयिल मात थंय जाल्यार कृष्ण तागेले रथार दारुका घेवन अर्जुन आनी कृष्ण आपास ते रथा बैसून दारुका सारथी आशिल्लो आनी कुडले भिमा सोदूच्याक रथ घेवन भायर पडटा ती म्हूण. आनी तांणी रथ दारुका एकदम स्पिडार चलयता आनी तांणी कोण भिमा लागीं ते येवन पावता ती म्हूण आमी पळयता. आनी भिमा लागीं येवन पावली सिद्धाक ताका राबोवचे प्रयत्न करता ती. जाल्यार भीम राबूंक तयार ना के. तांणी कशी पुणी करून वता आसतदी भीम राबना के हांव येता तुमगे लोट्टुची म्हूण. तेन्ना त्या गजान तांणी वता ती अश्वत्थामा भिवून गेल्लो आशिल्लो. ताका गोत्त आसा की त्या समयार ताका सामकी एक तपस्वी करून शिवाली ईश्वराली विशेष शक्ती मेळ्ळी आनी आतां ती शक्ती तागेले ना आतां. सो आतां ती शक्ती ना तागेले. आतां कसं करचें? तेन्ना ताका म्हणटात पळय अशें दिसता आतां कसं करचें म्हूण तो भिवून गेल्लो. कसं करचें म्हूण ताका कळना. तेन्ना तो खंय पुणी निपोवन बैसूं का म्हूण तो तशी प्लॅनिंग करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी खंय तागेलें प्लॅनिंग म्हळ्यार वेदव्यास देवान ते कॅम्प आशिल्ले पळय खंय ब्राह्मण जन आशिल्लीं पुरा जन त्या कॅम्पा वचून तो वचून निपोवन बसता एक ब्राह्मणसी जावन म्हळ्यार कसं की वेदव्यास देवाल कॅम्पान तूं मस्त सकट ब्राह्मण आशिल्लीं ते पारायण करता ती नित्य रुपार कसं तांगेलें तें कर्तव्य करचें तें व्हड एक कॅम्प आशिल्लें तें वेदव्यास देवालें. त्या कॅम्पांत वचून तो निपोवन बसता. म्हळ्यार 100 कटल्यान ब्राह्मण आशिल्ले न्हू तांगेले मदें वचून तो निपोवन बसता म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार हांकां कळटा भिमाक कळटा खंय वचचें साध्य आसा म्हणून आनी भीम थंय वचून पावता. वेदव्यास म्हणिल्ल्या त्या आश्रमांत थंय वचून पावता खंय तांगेलें त्या दिवस कॅम्प आशिल्लें. आनी पळयलें सिता अश्वत्थामा दिसता खंय भीम आयलो त्या एरियांत म्हूण. आनी भीम मात न्हय तागेले मागशी अर्जुन आनी कृष्ण वय आसा ती. ताका दिसता की आतां न्ही त्याग जनांक आयलीं ती म्हळ्यार म्हाका खंडीत आनी सोडना ती म्हणून ताका कुडलें कळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हाका आनी सोडनात आनी म्हूण. तेन्ना कुडलें तो तें एक व्हड विशेश अस्त्र आसा. ब्रह्मास्त्रांत तुवें मस्त नमुने ब्रह्मास्त्र आसा जाल्यार असल तें एक अस्त्र आशिल्लें तातूंत ताका ब्रह्मशिर म्हणटा ती. ते ब्रह्मास्त्रा भितर कॅटेगरींतूय तें हायेस्ट व्हड आशिल्लें अस्त्र तें ब्रह्मशिर म्हूण. आनी द्रोणाचार्यान
अश्वत्थामाक ते अस्त्रा विशयी ताका ज्ञान दिलेलें आशिल्लें, मात ताका सांगिल्लें की तागेल्यांची जीवन आणि खंडित मृत्यू जातली आणि कसने विंगड म्हणटात पळय पर्याय ना आणि कसने ऑप्शन ना त्यात मात ते ब्रह्मशिराचे उपयोग करका कसले की ते ब्रह्मशीर अशी ते अस्त्र की सगळ्या ब्रह्मांडाक ते म्हणटात पळय एक प्रकार ध्वंस जावं येता ताचे ना तितले तांतूं विशेष शक्ती आसा जाल्यार भीमाक अर्जुनाक कृष्णाक पळोवन अश्वत्थामा दिसता की आतां म्हगेल मृत्यू निश्चित आसा तांणी म्हाका मारून सोडटलीं ती आनी तो ते ब्रह्मशिराचें आवाहन करता म्हूण सांगिल्लें आशिल्लें तागेले त्या समय कसं बाण धनुष्य ना अश्वत्थामाला जाल्यार एक कुशाची तण घेतकय तो आनी ते मंत्रोच्चार करून न्हू कुशा तणारीन तूं त्या ब्रह्मशिराची शक्ती घाल न्हू त्या अर्जुना सायडाक उडयता म्हूण सांगिल्लें आसा सो त्या प्रकारार तें ब्रह्मशिराचो उपयोग करता कृष्णाक ते कुडले कळटा आनी भीमा सांगता की तूं मुखारसून वचूं नाका आनी तूं शिरकून पडटलो तूं ब्रह्मशिराचो तो उपयोग करता असं म्हूण आनी कृष्णाल ते एक म्हणटात पळय तें खंयची एक प्रकार ते कृष्णान सांगलें पळय निजावन भीम म्हळ्यार इतलो कोपार आसता की तो कोणी कसले सांगल्यार आयकुचें वचना तो अश्वत्थामा मारूंक वता जाल्यार भीमाक खंय कळटा की कृष्णान कशें सांगलें पळय हे भीमा वचूं नाका थंय आतां कशें की संकट आयिल्लें आसा म्हूण तें भीमाक खंय कळटा की आतां हांव मुखार वचचें कृष्णान कशें की सांगलां म्हूण आनी त्या समयारीची त्या पळयतात पळय त्या अश्वत्थामान ते पुरा ते वेदव्यास मुनील आश्रमात ते ब्राह्मणाल मागशी राबून ताणें त्या ब्रह्मशिराचो उपयोग केलो दिता ते सगळे आकाशांत म्हणटात पळय सगळे आकाश मंडलांत ताचें एक विशेश जावन तें एक तेज पुरा कडेन दिसता त्या ब्रह्मशिराचें म्हूण कसं की होड अस्त्राचें आवाहन जालां म्हूण आनी अर्जुनाक एक म्हणटात पळय आश्चर्य जातके हें कसं ना म्हूण म्हळ्यार अर्जुनाक ब्रह्मशिराची विद्या आशिल्ली जाल्यार ताका ताणें केन्ना उपयोग करनी ना ताका तें नॉर्मल ब्रह्मास्त्र ताणें उपयोग केलेलो आसा जाल्यार ब्रह्मशिराचे ते विशेश तेज पळय अर्जुनाक दिसता की हें खंयचें म्हूण तेन्ना कृष्णान ताका सांगचें आसा की हें ब्रह्मास्त्रान तुवें ब्रह्मशीर आनी त्या ब्रह्मशिरा खातीर तुवें ब्रह्मशिराचे उपयोग करचो पडटलें म्हूण सो त्या प्रकाराची दोग जाणां ते ब्रह्मशिराचे उपयोग करता म्हूण कसले की अर्जुन कृष्णान इंगिता आनी कृष्ण सांगता की तुवें तें डिस्चार्ज करचो पडटलें न्हयच्यारी तें ब्रह्मशिरान खंडितची मृत्यू जातली म्हूण आनी ते दोनीची म्हणटात पळय ब्रह्मशीर अस्त्र एकल्या एकल्या लागीं येता आसा ती म्हूण तेन्ना वेदव्यास मुनी देवूच तो थंय आसता आनी तो अश्वत्थामाले कुडले येवन सांगता की हें अश्वत्थामा हें कसन केलें तुवें म्हूण हें ब्रह्मशीर उपयोग करचो समय वें हो अस्त्र उपयोग करता वें हाजे ना सगळ्यांची तूं कशें केलें ना तें तूं गोतना सगळ्यांचे एक ब्रह्मांडाक ध्वंस जातलें हें करूनच तुवें म्हूण जाल्यार अश्वत्थामा इतले एंजायटीन आशिल्लो म्हणटात पळय इतले ते एंजायटीन तशी की ताका मारतलीं ती आनी तागेले बापसूं मारलेले ते खूब आनी तागेले हृदयान तसं ताका तें ताका कळटा की वेदव्यास मुनीन सांगल्यार ताणें पालन करूं का तें अश्वत्थामा तितलो गोत आसा वेदव्यास मुनीन ताका सांगलें की तें विथड्रॉ करका तें अस्त्र राबोवका म्हळ्यार राबोवपाची जाल्यार तागेलें मनान तें इतलें म्हणटात पळय एक डिस्टर्बन्स आशिल्लें चंचलता आशिल्लें कोपूय येता आसा कशें की एक भंय करता आसा ताका ते कशी राबोवची ते मंत्रोच्चार पळय ताका ते करचे येना आनी तेन्ना तागेले मनान तें आसो हें अर्जुनान नातल्यार ध्वंस करचें हांव तें डायरेक्शन चेंज करता अस्त्राचें आनी पांडव जेन्ना कोण तो एकलोच पिडी मुखारसून व्हरतलो उत्तरेल्या गर्भांत आसता परिक्षितू ताका मान सोडटा ते पांडवा सगळे तांगेले परिवाराकच ते म्हणटात पण समाप्त केल्या म्हणके जातलें म्हूण तशी एक प्रकार सांगताची वेदव्यास मुनीन विड्रॉ करूं सांगताना कृष्ण अर्जुना सांगता की तुगेलें तें अस्त्र मागशी सर म्हूण मागशी करी म्हूण कसं की वेदव्यास मुनीन सांगलां न्हय आनी अर्जुनाक ते मंत्रोच्चार करून ब्रह्मशिराक अर्जुन राबयता ते जाल्यार हो अश्वत्थामा ते राबयना ते सीदा मुखारसून वता आनी मध्वाचार्य स्वाम्यानी ते तांगेले महाभारत तात्पर्य निर्णयान सांगूं येता की तें उत्तरेल गर्भांत आशिल्लें चेडूं परिक्षितू
त्या पुरा 5 पांडव आणि कृष्णाला तागेलान तो आवेश आशिल खंय तो म्हळ्यार 5 पांडवान कसन ते चांग गुणच पळय त्या पुरा परीक्षितान तशिलें म्हूण सांगीत आनी ते अश्वत्थामान तागेले ते ब्रह्मशिराचे उत्तरेल गर्भाचे डायरेक्शनान तूं त्या पेटयलें आशिल्लें त्या मनान तुजी तो आतां आमकां हें पुरा कल्पन करूंक जायच ना मात आमी पळयत की मना स्थरारी हें एकदम सॉफिस्टिकेटेड टेक्नॉलॉजी म्हणटात पळय आतां गायडेड मिसायल्स म्हूण आसता ती की आमी डायरेक्शन मिसायलां चेंज करूं येता ते पुरा इक्विपमेंट यूज करून बटन यूज करून ते पुरो टेक्नॉलॉजी आसा त्या टायमार टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार त्या मंत्रोच्चारांनी तांणी इतलें प्रबल जावन इतली शक्तिशाली आशिल्ली की तांणी मनानच ते कसले अस्त्राचें डायरेक्शन चेंज करूं येता आशिल्लें सो अर्जुनान तागेलें अस्त्र विड्रॉ केलेलें ताणें रपयलें जाल्यार हाणें अश्वत्थामान ते ब्रह्मशीर उत्तरेल गर्भाचे दिकान पेटयलें म्हूण पळयत हाका परीक्षीत मारूक उत्तरेक त्या समयार कळटा की कसं जाता आसा म्हळ्यार ते अस्त्र तिगेले लागीं आयले ते कळटा कसं जाता आसा कसं कश्ट आसा म्हूण ताका कळटा आनी तिगेले चार पोट्टा आशिल्ले चार डाकूय कसं कश्ट आसतलें म्हूण तिका कसं कळटा ती आवस न्हू आनी ते कुडले कृष्णा प्रार्थना करता म्हूण सांगिल्लें आसा की देवा तूं रक्षण करता म्हूण आनी त्या समयार आमी पळयत की कृष्ण थंय उत्तरेल गर्भांत येता आनी उत्तरेक रक्षण करता म्हूण परीक्षीत चेडूं जावन आशिल्लें उत्तरेल गर्भांत तेन्ना कशीपुणी करून रक्षण करता म्हूण आमी पळयत सो उत्तरेल प्रार्थनेक कृष्ण येवन पावता थंय आनी परीक्षीत रायालें रक्षण करता देव पावलो तिका तशी आमी पळयत अशी पुरा जाता आसतना अर्जून पुरा ते बाण मारून अश्वत्थामा बांदून घालता खंय अर्जुनान भिमान निजावन ताका मारचेंची म्हूण एक प्रकार प्रतिज्ञा घेतिल्ली आशिल्ली आनी ताका मार न्हू द्रौपदीले पायपंदा व्हरून घालचें म्हूण गळ कट करून जाल्यार कितले म्हळ्यार अर्जुनाक द्रोणाचार्या प्रती इतली प्रीत आशिल्ली की ताका द्रोणाचार्याल दृश्टीन तो ते पळयत ते परिस्थिती की तागेले एकलो पुत्र न्हय खाली तागेलें अश्वत्थामा हतो म्हूण आयकल मात्रानच द्रोणाचार्यान ते पुरा अस्त्र तो घुसोवन तो बसलो तागेले पुत्ता मारची कसं म्हूण असल पुरा विचार अर्जुनाल मनान येत आशिल्ले त्या समयार तेन्ना अर्जुन कृष्णा सांगता खंय आतां आमी कसं करचें मुखारसून अश्वत्थामा लोटू म्हाका दिसता की आमी युधिष्ठीर आनी द्रौपदी मुखार वचून तांकां दावरका ताका सोडका आनी युधिष्ठीर आनी द्रौपदी कसं डिसिजन घेता ती त्या लेकार आमी मुखार सुया म्हूण तेन्ना कृष्णाक तें समज दिसता खंय आनी ते बांदून अश्वत्थामाक ते कॅम्पाक घेवन वता ती आनी ताका ते कॅम्पांत बांदून आशिल्ले ते अश्वत्थामाक ते द्रौपदी पायपंदा व्हरून लकोवन ताका पाडोवन थंय तिगेले पायपंदा व्हरून घालता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी द्रौपदी कोण भारी दुख्खार आशिल्ली कोपार आशिल्ली जाल्यार ते अश्वत्थामाक ते अशी बांदून तागेले अवस्था तिगेले पायपंदा घालतना तिगेल मनांतूय सुरे अशी येता खंय की हो कृपील पूत न्हय म्हूण आनी तिका दिसता खंय म्हगेल 5 चेडूं हाका मारलेलें आसा तेन्ना तिका कळटा खंय एक चार डाकल मारल्यार मृत्यू जाल्यार आवसुली अवस्था कसं नासतली म्हूण ताका तिगेल मनान तूं कृपाचार्याल बायल द्रोणाचार्याल बायल कृपी ते कृपील अवस्था कसं जातली तिगेल पुत्ताल मृत्यू जाल्यार म्हूण ताकाची द्रौपदी सांगता खंय की एक आवसूल कसं एक कश्ट जाता चारडा मारल्यार ते म्हाका कोत्त आसा आनी तो ब्राह्मण वय ताका मारची तशी दिसना म्हूण आनी तें तिगेलें तें असेसमेंट कसं आशिल्लें की त्या लेकार युधिष्ठीर दाखवय दिसता की वय तीन सांगिल्लें सम ताका मारची नाका म्हूण अश्वत्थामा ते क्रिपील पॉयंट ऑफ व्यू वय द्रोणाचार्य वय पुत्र आशिल्लो वय म्हूण आनी जावचें आशिल्लें जालें ऑब्जेक्शन घेता म्हळ्यार भीम मात्र सांगता की ताका सोडूं नज म्हूण ताका मारूकाची म्हूण भीम मात एक ऑब्जेक्शन घेता म्हूण आमी पळयता तो असल परिस्थितीन तूं तांणी पुराजन कृष्णा पळयतात की कृष्ण कसं डिसिजन दिता लागता म्हूण आनी कृष्णान डिसिजन सांगता खंय शास्त्रा लेकारी युधिष्ठिरान आनी द्रौपदीन सांगिल्लें तें समजी की एक ब्राह्मणाक मारूं नज म्हूण आनी अश्वत्थामा ब्राह्मण नाशिल्लो जाल्यार कृष्ण सांगता कोण विंगड जनाक नियम न्हय अनियम पूर्वक मृत्यू दिलेलो आसा
नियमाचें उल्लंघन करून मृत्यू दिलेलो आसा तांकांय मारका म्हणून. म्हळ्यार कृष्ण दोन्ही विशयार सांगता की एक ब्राह्मण जावन आशिल्ले व्यक्तीक मारूं नज जाल्यार खंयची प्रकारार अश्वत्थामान त्या रात्री पुराजनाक निद्दांत मारलेलें आसा तशी केलेल्या कार्या खातीर तांकां मारूंकाची म्हूण. आतां कशें डिसिजन घेवचें म्हूण. आनी कृष्णान अशें उलयतना ताका गोत्त आसा की असल पुरा परिस्थितीन ताका गोत्त आसा की अर्जुन मुखारसून येवन ते रायट डिसिजन घेतलो म्हूण. जाल्यार खंयच्याय विशयान त्या अर्जुनाल आनी कृष्णाल तें एक अंडरस्टँडींग आशिल्लें. त्या अर्जुनाक तें विशेश आशिल्लें. आनी अर्जुनान कृष्णान असली सांगली सिता कृष्णाल मनांत कसं नसल आनी मुखारसून कसं कोरका त्या अर्जुना मना वता. कसले अशी एक समय आयिल्लो केन्ना तें युधिष्ठिरा लोटू लढाई जाताना अर्जुनाली ताणें ते प्रतिज्ञा घेतिल्ली आशिल्ली. आमी एक की दोन सेशन फुडें आमी ताचे विशयी आयकलेली ती की ते कोण गांडीव तोगू दवरूं सांगता सोडूं सांगता ताका मृत्यू दंड दिवका म्हणून अर्जुनान ते प्रतिज्ञा घेतिल्ली. जाल्यार युधिष्ठिरान सांगले सिता मारूं जतवे जाल्यार तेन्ना कृष्ण तांकां सांगता शास्त्रान तशी सांगिल्लें आसा की क्षत्रियाक अपमान केल्यार ताका मारल्या म्हणकेची म्हूण. ताका अर्जुन युधिष्ठिराक अपमानीत करता. म्हळ्यार त्या लेकार एक मृत्यूदंडा म्हणके जाता आनी तागेली ती प्रतिज्ञा पालन जाता. ताका ह्या समयार कृष्णान सांगलां की अश्वत्थामा मारका वय जाल्यार ब्राह्मण आशिल्ले निमित्ताक मारूं नज वय. सो कृष्णान तें एडवायस म्हणटात पळय सजेशन अर्जुन ताका समय इंटरप्रेट करून घेता. म्हळ्यार ते कशें मुखारसून व्हरका म्हणून आनी ताणें तें कशें युधिष्ठिरा लोक तें लॉजीक यूज केलेलें त्या वय अर्जुन ह्या समयार तशींची लेखता म्हूण सांगता आसा. आनी अर्जुन तागेले अपमान करता म्हूण सांगिल्लें आसा. हाजेनाची तागेले खडगानाची तलवारानाची तागेले माथ्याची केस म्हळ्यार सम न्ही क्लियर शेव न्ही कशी कशी पुणी करून त्या माथ्याची केस तागेले शेव करून सोडता काण सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी अश्वत्थामाल ते म्हळ्यार कसं की एक विशेष शक्ती ज्ञान पुरा तागेले ते माथ्यान ताका जन्मा देखून एक मणी आशिल्ली तागेले माथ्यान तें काण सोडता तागेले माथ्या देखून ते खडगान काण सोडता म्हूण तें काडल्यार अश्वत्थामाल कांय पावर ना. ह्या पुरा जाता आसतना आमी आयकली ती की भीम आयकनी ताका अश्वत्थामा मारूंक आशिल्लें. ताका महाभारतांत उलयलेलें आसा की आनी द्रौपदी अशी दुखांत आसा म्हळ्यार रडता आसकै ती रडता आसकै आनी अर्जुन वय कशें की करूं वता आसा. म्हळ्यार परिस्थिती अशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा महाभारतांत कृष्णाल ते म्हणटात पळय नारायण स्वरुपार कशे 4 हात आसा तशी ह्या परिस्थितींत कृष्णाल 4 हात जातात. आमी त्या चित्रांत वय पळयता एक हातान कृष्णान भीमा धरून राबला एक हातान अर्जुनाक सांगता आसा की तूं सम करता आसा म्हणून एक हातान कृष्ण द्रौपदीक म्हणटात पळय ना ते म्हणटात पळय एक प्रकारार तिका कन्सोल करता आस देव ते एक प्रकार ते सांगता आसता द्रौपदी जाल्लेले विशय आतां कसं करचें ते मृत्यू म्हळ्यार ते परिस्थिती अशी जाल्ली की कृष्णाल ते 4 हात भायर आयली ती म्हूण मॅनेज करचें सिच्युएशन. सो हो विशय आमी पळयता देवाल ह्या महाभारतांत ताचो उल्लेख आसा. आनी ते अर्जुनान सांगिल्लें केलेलें कार्यान भीमाक वय खुशी जाता की म्हळ्यार ते मणी काडून तागेले आनी कांय पावर ना म्हळ्यार ते मृत्यूदंडाकिना चड विशेश अपमान जाला तागेले एक्चुअली. सो त्या प्रकारार भीम वय शांत जाता थंय सांगिल्लें आसा. आनी अर्जुन वय तागेले ते केस कशी कशी पुणी कोरून कट्ट करून तागेले अपमान करता म्हणून आनी ते माथ्याचे मणी काडून द्रौपदीक दिवन सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी अश्वत्थामाल ते मणी काडले सुद्दां अश्वत्थामाल्यान तुका कांय शक्ती आसना. आनी ते कृष्ण वय सांगता काय हे अश्वत्थामा तूं केलेल्या कार्या खातीर तुका क्षमापण ना म्हूण. तूं सगळें हे भुमेर आनी ते मणी काडले सुद्दां म्हणटात पळय थंय दुखून त्या भागा दुखून पुरा एक प्रकाराची वास येवच तसले ते पस्स रगत पुरा भायर येतके आनी ते अश्वत्थामाल शरिरार येवन पडतके म्हळ्यार अश्वत्थामा लागीं राबूं जायनात तितले वास येतके तागेल्या अंगाक फाऊल स्मेलिंग म्हणटात पळय कोणाक तें सहन करूं जायना तितले एक प्रकार तागेल्या अंगा देखून वास येतके ते मणी काडले सुद्दां आनी ते पुरो ना माथ्या देखून ते पस्सनी पुरा तागेल्या तोंडार येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी त्या अवस्था पळयले सुद्दां थंय देखून अश्वत्थामा थंय देखून आनी कृष्ण सांगता खंय कोणीय नातेल कडेन तूं म्हणटात पळय पिश्यार पडल्या म्हणटात पळय कोणीय ना आशिल्ले कडेन मेंटली इनस्टेबल सी जावन तूं भोंवता आसतलो
आणि तुका तू केलेल्या कार्या खातीर तू क्षण क्षण दुःख पावता आसतलो म्हूण कृष्ण सांगता म्हळ्यार हें तर मृत्यू किना विशेष दंड जालें एक्चुअली निजम. मृत्यू म्हणल्यार कोणी एक पंथा जात तशिलें जाल्यार हें पस भरलेल्या आंगान खंय नातील कडेन एकल्यानाची क्षण क्षण ते दुःखान त्याच विशय लेखून लेखून मृत्यू येईन त्या प्रकारे मृत्यू किना एक विशेष दंड अश्वत्थामा मेळ्ळें म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी अश्वत्थामान वत्तर थंय दोखून पांडव पुरा एकलेले पांचजन द्रौपदी कृष्ण तांणी पुरा जनान एकल्याले उलोवन बसतात थंय. विजय प्राप्त जालें वय जाल्यार ते विजय प्राप्त करताना एक विशेष दुःख जालेलें. अश्वत्थामान कशी तांगेल त्या परिवारा जना पुरा जना मारून सोडलें. सो तें एक विशेष दुःख आशिल्लें. आता आमी पळय येता की अश्वत्थामाक चिरंजीवी वय म्हणटा ती. चिरंजीवी म्हळ्यार तांतू अशी विंगड विंगड प्रकाराचे एक मिनींग आसा. चिर म्हळ्यार मस्त समया खातीर मत. चिरंजीवी म्हळ्यार मस्त समया खातीर जिवंत आसतना. आता आमी जिवात्मांत पळयल्यार 4 प्रकाराचे आसात. ती मर्त्य म्हूण हे भूलोकार आशिल्ले मर्त्य म्हळ्यार मनुष्य जन्म निजावन ते मर्त्य आसतात. अमर म्हूण देवाक सांगता ती. अमर म्हळ्यार तांणी मनुष्याक कंपेर केल्यार तांगेलें जीवन मस्तोड आसा ताका तांकां अमर म्हणटा ती. आनी चिरंजीवी म्हळ्यार तांणी ब्रह्माल एक दिवस ते राबता ती म्हूण तांकां चिरंजीवी म्हणचे. म्हळ्यार ब्रह्माल एक दिवस म्हळ्यार हें युग सायकल आसा पळय युग चक्र सगळ्यांची ते 4 पंथ 4 युगान जाल्यार एक पंथ तसले 1000 पंथ ते युग चक्र घुलीस येता ब्रह्माल एक दिवस 12 घंटे ते ब्रह्माल तसल त्या 12 घंट्या खातीर तांणी जिवंत आसतात ते चिरंजीव. आनी चारीच म्हळ्यार जीव म्हळ्यार नित्य जीव म्हळ्यार तांणी देवाल भक्ती जावन वैकुंठ लोकांत देवाल सेवा करता आसता ती तांणी नित्य म्हूण. सो आमी पळय येता की कलियुगांत ते मर्त्याचे आमी पुरा जन जाल्यार तांतूय कितले चड म्हळ्यार 100 वर्स आसचे पुरो जाल्यार अमर असल्यार वय आमी कळूं येता की देवता जनाल वय शिणे पुण्य एक समय येता की तांगेलें तें पुण्य इंडिविज्युअल्स येता तांणी पडटा ती. सो आमी पळय येता की लाँग लायफ अशें म्हळ्यार काय एक व्हड विशय न्ही म्हूण आमी हांणी पळय येता अश्वत्थामा विशय पळय येता की कितलें व्हड तागेलें एक जीवन आशिल्लें चिरंजीवी आशिल्लें जाल्यार चिरंजीवी आसून कसं प्रयोजन ताणें केलेल्या कार्यान. ब्रह्मान आशिल्ले एक दिवसा तितलो तो राबतलो जाल्यार हिची देवाल भक्ती प्राप्त करणी देवाल भक्ताक ताणें बाद दिल्लें तें कशें जाल्लें ताचें कसलें व्हड जीवन आसून कसलें प्रयोजन जाल्लें अश्वत्थामाक. कसलें की एक जनाल चांग कर्मा निमित्त तांगेलें जीवन चड आसचें पुरो. आमी पळय येता की ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಭಾರಿ ಯಂಗ್ ಏಜಾರ್ ಮೃತ್ಯು ಮೆಳ್ಚೆ ಪೂರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಸ್ತ ते तांगेल कर्माचे प्रारब्ध ಲೆಕ್ಕಾರಿ तांगेल जीवन मेळटा म्हूण सांगता. तशीच एक प्रकार अश्वत्थामान पळय येता की तागेले बापसून मागून घेतिल्लें तागेलें कर्मान ताका ते एक चिरंजीवी जावन राबचे ताका एक तें फल प्राप्त जालें नाशिल्लें तागेल्या जिवनांत. तें कर्मा लेखार मेळ्ळें नासता. जाल्यार इतलें व्हड जीवन आसूनय ताणें चांग कार्य करनासल्यार ताचें कसलें प्रयोजन आसलें. ताका जीवन सान असल्यार चांग कार्य केल्यार पळयत त्या चड महत्वाचो विशय म्हूण आमी पळयता. कृपाचार्य वय चिरंजीवी आशिल्ले जाल्यार ताका कांय करूं जायना कसलें की तागेलें शस्त्रविद्या कसलें नाशिल्लें. आनी अश्वत्थामाल एक विशय म्हळ्यार ताकाय एक झाड आशिल्ली केदनाची अर्जुना वयर. दुर्योधना म्हणजे ताका राज्या खातीर जाळ नाशिल्लें जाल्यार सानपण दोखून पळय खंयच्याय विशयान तूं द्रोणाचार्यान शिकयल्यार अर्जुन अश्वत्थामा किना चिके बेटर आशिल्लो. द्रोणाचार्यान दोग जाणां शिकोवचें आशिल्लें जाल्यार कसलें तें करता पळय अर्जुन तें अश्वत्थामा किना चांग रुपार तें प्रॅक्टीस करून तें चांग रुपार कोण दाखयत आशिल्लो आनी द्रोणाचार्याक भारी खुशी जाता आशिल्ली. ताका ते सानपण दोखून तें अश्वत्थामाल मनांत एक द्वेश आशिल्लो अर्जुना खातीर. जाळ म्हणटात पळय आनी ते जाळ द्वेशा निमित्त आमी पळयता तागेली परिस्थिती कशें जाल्लें की इतले पुरा विशय आसून इतले चांग बापसूल पुत्र जावन वय इतले सकयल युद्ध कला जावन चिरंजीवी जावन कसन अवस्था जाली तागेली पळयात ते जाळ आनी द्वेशा निमित्त. सो आमी हो एक विशय पळयता आनी लास्टार आमी आयज दिवसांत एक विशय पळयत म्हळ्यार ह्याचे समयार मागीर कुंती न्हय सांगचें आसा पुराजनाक की कर्ण तिगेलो पुत्र आशिल्लो म्हणून ह्या आयकतरी अर्जुनाक भारी दुःख जावचें आसा. म्हळ्यार ताका कोत नाशिल्लो न्हू येदोळ तांकां कोत नाशिल्लो अर्जुनाक की कर्णू तागेलो मालगड भाव आशिल्लो म्हणून आनी ताज्यात तरी
कर्ण अर्जुन कुडले कसं म्हणतात पळय कर्णाले एक पुत्र आशिल्लो थंय कोणा मृत्यू जायना आशिल्लें वृषकेतू म्हणून आनी अर्जुन कुडले वृषकेतू आपोवन आनी मुखार सुनी पळयत वृषकेतूक अर्जुनान पर्सनली तागेले पुत्रा मणकेची पळोवन पुरा एक प्रकाराचे ट्रेनिंग दिवचे आसा म्हूण ते महाभारतांत ताजे उल्लेख येता. सो हें कुरुक्षेत्रात युद्ध जाल्लें आसा आनी आमी पळयता की हें सगळें युद्धांतू पुरा भशेन मुखार सून आयिल्लें योद्धा कोणाल निमित्त हें पांडव जेन्ना जय प्राप्त जाली ते अर्जुन आनी भीमूची आनी दोग जाणांन मेळनूची पुरा जेन्ना मारलेलें युधिष्ठीर राय जालो वय जाल्यार ते युद्धभुमीर ते तांकां विजय प्राप्त जालेलें आमी पळयत ते विशेष जावन भीमालें आनी तागेल्या किना विशेष जावन ते अर्जुनाल पराक्रमा निमित्ताची म्हूण पळयत आमी पळयता की महाभारत अर्जुनाक परंतप म्हूण सांगता म्हळ्यार कोण पुरा जेन्ना तागेले शत्रूक पराजीत केलेलो आसा आनी मुखार सून वय आमी पळयता की युधिष्ठिरान राय जाल्लेलो आसा कृष्णान युधिष्ठिरा राय जावपाक कसलें तागेले मनांत आशिल्लें की धर्म संस्थापनार्थाय धर्माचें संस्थापन जावका म्हणून आनी त्याच युधिष्ठिरा हातांत तें व्हड कार्य आसा आनी तें व्हड कार्य धर्म संस्थापन जावचें तें संपन्न जावच्याक वय भीमान आनी अर्जुनान युधिष्ठिराक व्हड रुपार सहाय करचें आसा तांतूय वय अर्जुनान विशेष रुपार सहाय करचें आसा आमी पळयता मुखार नेक्स्ट सेशन आमी पळोवया आतां टायम जाल्लेलो आसा की युधिष्ठीर ते अश्वमेध यज्ञ करता म्हळ्यार ते सगळें एक पृथ्वी वयरी ते राज्य जावन धर्म संस्थापन जावका म्हणून आनी ते अश्वमेध यज्ञ संपन्न जावच्याक वय अर्जुनान विशेष रुपारी तागेले तें कौशल दाखोवचें आसा आनी युधिष्ठीर महाराजाक सहाय करचें आसा. सो नेक्स्ट टायम आमी ते अश्वमेध यज्ञांतू अर्जुन कसन करता आनी कशी ते युधिष्ठिरान ते अश्वमेध यज्ञ संपन्न जावचे तशी अर्जुन कोरून दाखयता म्हणून त्या एक सेशनांनी आमी अर्जुनाल सिरीज एंड करूया ऑलमोस्ट 19 जालेले आसा नेक्स्ट टायम 20th आसतलें सो तो एक विशय आयकून आमी समाप्त करूया कसं उलयलें तूं चुकी जावन आसल्यार क्षमापण करता तुमगेले कसं कॉमेंट कसं फीडबॅक आसल्यार तुमी अनम्यूट करून सांगेता और चॅट बॉक्स घालयता हांव एक 5 मिनिटां खातीर आज आमी कसं विशय कशे विशय आमी पळयलेले ताजे हांव एक रिपॅक करता 2 मिनिट भितर. सो आमी पळयलेलें की स्टार्टिंगारी की ते कर्णान युद्ध एंड जालें कर्णाल मृत्यू जालें सुद्दां महाभारत एक प्रकार युद्ध समाप्त जाल्ल्या मणकेची कसले मुखारी कर्ण द्रोणाचार्य भीष्मा मणके कोणी युद्ध नाशिल्लें कुडले ते एंड जाता जाल्यार ते एंड जाता ते हागेल मनांत तूं अर्जुनाल हागेले अश्वत्थामाल मनांत ते कसं की एक द्वेष आशिल्लो म्हणटात पळय तागेले बापसू मारलेलें ते अर्जुना प्रती तागेले जाळ कशी पुणी कोण ताका मारका म्हणून आनी आमी ते पळयलें ते गुगूम पक्षी पळोवन अश्वत्थामा रावला लेखून पळयत की हांव रात्री तांकां निद्रांतू मारता म्हणून आनी त्या प्रकारार आमी पळयता ते रात्रीच वचून कॅम्पांतू तो तपस्वी कोण ते शिवाल विशेष शक्ती घेवन निद्रा अवस्थांतू पुरा जेन्ना ते पांडव कॅम्पांत पुरा जेन्ना मारता ते आमी पळयलेलें आसा ते भारी एक म्हणटात पळय भारी एक वायट जावन आशिल्लें तसलें तें कार्य तो करता आनी मागीर ते कळ्ळें सिताक आमी पळयलें की द्रौपदी आनी येता द्रौपदी कोप येता आनी भीम मागशी वता म्हूण सांगिल्लें आसा त्या समयार कृष्ण आनी अर्जुन वय वता ती अश्वत्थामा सोदून ताका मारच्या खातीर आनी अश्वत्थामा ते वेदव्यास मुनील आश्रमांत ब्राह्मण जेन्ना लोक थंय निपून राबिलो जाल्यार ताणें पळयलें सिताक आमी पळयता की ते ब्रह्मशिराचो उपयोग करतात तांणी अश्वत्थामा आनी अश्वत्थामान उपयोग केलो सिता अर्जुन वय ते ब्रह्मशीर करता जाल्यार वेदव्यास मुनीन सांगलें म्हणके तो सांगता की ते ब्रह्मशिरा निमित्त सगळें ब्रह्मांड ध्वंस जातलें म्हूण जाल्यार ते हाका कंट्रोल करचें जायना अश्वत्थामाक आनी तो गेल मनांत तो ते द्वेश आशिल्लो त्या प्रकारार तो लेखता की पांडवाक मुखारसून वरचे तांगेले परिवाराक एकलोच ते उत्तरेल गर्भांत आशिल्ली परिस्थिती ताका मान सोडया म्हूण जाल्यार आमी पळयलें की त्या वय कशी कृष्ण उत्तरेन प्रार्थना केली सिता ते ब्रह्मशिराच ते सगळें ते तेज ते अस्त्रां ते शक्ती कृष्ण घेवन सोडता आनी परीक्षिताक ते गर्भा बशिल्ले परीक्षिता उत्तरेले तेका रक्षण करता म्हूण मुखारसून मागीर ते परिस्थिती अशी येता आमी पळयलें की द्रौपदी मुखार हाडता आनी कृष्ण सांगता की ब्राह्मणां मारू नज जाल्यार अश्वत्थामान कशें केलां ताजे निमित्त ताका मृत्यू वय मेळका म्हणून
आणि अर्जुन ताचे सम एक चांग रुपार ताचे कशें तें कोरता म्हूण तें मन आवरता आनी देवान भिमाक राबयत देव कशी पळयलें की भिमाक कोपार आशिल्लें ताका राबता आशिल्लें जाल्यार अर्जुन तें कृष्णान मनान तूं कसन त्या समयार तें कोर्स तसं कार्य करता तागेले मागता आशिल्ली केस कशी कशी पूण कट्टुकोवन सोडता तागेले ते अपमान करता आनी विशेश म्हळ्यार अश्वत्थामाल ते मस्तकांत आशिल्ली ती एक मणी खंयच्यान तागेले ते तेज आनी शक्ती आशिल्ली तें काण सोडता म्हूण आनी तें जाल्ले निमित्त आमी पळयता की अश्वत्थामाल ते सगळे देह दोखून एक प्रकार फाऊल स्मेलिंग म्हणटात पळय वास येता सगळ्या आंगात तागेले पस्सी जाता आनी कृष्ण सांगता की तूं आतां भोंवता आसतलो खंयनी नातील कडेन आनी तूं दुःख पावता आसतलो सो आमी तोय विशय पळयलें की व्हड आयु असून चिरंजीवी जावन मागीर कसन प्रयोजन जालें द्वेष आनी चांग कार्य करूं जायनातलें तो तें एक आमी विशय पळयलें लास्टार आमी पळयलें की कशी उत्तम रुपारी अर्जुनान तें पनिशमेंट दिल्लें आनी कृष्णान सांगिल्लें कार्य म्हूण आनी मुखारसून आमी पळय येता की आतां कशी ते अर्जुनान आनी भिमान निमित्त त्या महाभारताच्या युद्धांत विजयी जाल्लीं ती आनी मुखार आतां तें व्हड कार्य आसतलें युद्ध जाल्ला वय जाल्यार कृष्णाल देवाल मनांत आशिल्लें की सगळे भुमीर धर्माचें संस्थापन जावका तें व्हड कार्य आतां युधिष्ठीर करतना तांतूय अर्जुनाले व्हड एक भाग आसा युधिष्ठिर महाराजाक सहाय करच्या खातीर तो आमी अर्जुनाल विशय पळय येता की पुरा रितीन अर्जुन उत्तम भाव आशिल्लो उत्तम जावन आशिल्लो एक भक्त आशिल्लो उत्तम जावन आशिल्लो एक क्षत्रीय आशिल्लो विशेष तागेली भक्ती आनी विशेष तागेली ती एक चांग बुद्धी ते क्षण महाभारतांत आमी पळय येता ते उद्देन येता ते विशेष गुण अर्जुनान सो नेक्स्ट टाइम आमी कंटिन्यू करूया धन्यवाद तुमगेल पुरा चांग कमेंट्सा खातीर सेशन हांगार आपयता आमी देवाले प्रार्थना करूया की आमी हे देवा लास्ट एक हाफ एन आवर 40 मिनिट्स आमी हे श्रवण केलेलें आसा हे महाभारतांतली तुगेल भक्ताले आनी देवाले विशय लिहिला हे किंचित रुपार आमी पोट्टू मेळ